भारतीय जनता पार्टीचे जे गव्हर्मेंट आशिल्ले लास्ट 10 वर्सां खुबशे डेव्हलपमेंट केला. हांव म्हणना की 100% डेव्हलपमेंट केल्या अशा गोष्टी ना, पूण लास्टार ते सरकार आशिल्ले पूण खुबश्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरपाक शकले. आज लोक अनेकदा आमकां भारतीय जनता पार्टीक पोल दितले आनी खुबश्यो गोष्टीचे बॅलन्स आसा ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले. फाटल्यान आहा तो तुमकां जाय पडटलो आतां सरकार करपाक काय तुमी स्वताचे हेजेर करतले? सरकार जेन्ना कळटा जे कोण लायक मायंडेड आमचे आसा, जे विचार आसा डेव्हलपमेंट करपाक गोंयचे, MGP सारखे कोणाचे सारखे जावन ते आमी वांगडा रावन काम करतले न्ही. सरकार म्हणटाले ते 40 आमदार सरकार जाता, तितून रुलींग सरकार ऑपोजिशन आसता, पूण कोण ऑपोजिशनार रावंक सोदता? सो रुलिंगा भितर जे सगळे आमी रावतले, जे डेव्हलपमेंट करपाक जाय तेजे खातीर आमी रावतले. निलेश बाब, तुम्ही फाटी सांगले ऑपोजिशन युनायट जावन तुमच्या अगेन्स्ट काम केलं आणि तुमची मार्जिन देंवतली. अजूनही तुम्ही त्याच गजालीचेर ना, म्हाका दिसना की मार्जीन दिवपाचे प्रश्न ना. कितें आसा पळय, म्हाजें वोटींग जे मार्जीन आसा ते सदांच लास्ट 2 टर्म जे आशिल्ले तितलेच उरतले. आनी मार्जीन देंवपाक जे आसा, मार्जीन देंवतले ना देंवतले. लोक ऑपोजिशन एकठांय जाले आनी म्हजे एगेन्स्ट जो वेव्हार तेणी केला हेजेर आतां आज कळटलें कितें आसा. 22+ तुम्ही अजूनही आमी सरकार करतले. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. सरकार 22+, 28+, 40+. हे प्लस म्हणटा ते फिगर सरकार करपाचो प्लस फिगर आसता तो सरकार आमी करतले. डबल इंजिन सरकार, डबल इंजीन आणि सिंगल इंजीन, हे इंजीन जी दोन्ही आसा सरकार लोकां खातीर काम करपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टीचे मोदीचे सरकार गोंयांत खुबशे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आनी हेजे फुडें दितलें. थँक्यू.